शिक्षण अर्धवट सोडून कामाक वचपी तरणाट्यांक भायल्यान शिक्षण घेवपाची संद उपलब्ध करून दितले अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलें। गोंयच्या दरेका घरात एकलो तरी पदवीधर आसपाकूच जाय त्या नजरेन सरकार वावुरतले। भविष्यात गोंय विद्यापीठांत लेगीत अशा तरेचो अभ्यासक्रम सुरू करपाचो आपलो विचार आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें आसा। हरवळे पंचायतीच्या कार्यावळीत मुखेलमंत्री उलयताले। इग्नोचो आमचो स्केप सूर्यनारायणन म्हणून आहा ताका धाडून दिता। ताका धाडून कित्याक दिता? प्रत्येक घरान ग्रॅज्युएट भुरगो आसचो हें म्हजें स्वप्न आहा। पयर तेंच्या इग्नोच्या हेका गेल्लो तेच्या दिक्षांत समारंभाक। आतां जे भुरगे कामाक वता 12वी शिकला ताका जर फुडें शिकतलो जाल्यार कॉलेजीक वचूंक जायना, म्हळ्यार तेणी एक्सटर्नल एडमिशन घेवं येता आनी एक्सटर्नल एडमिशन घेवन आपली एग्जाम दिल्या उपरांत तुमी एग्जाम ती पासूय जावं येता। खूब भुरगे जाता वर्साक जवळपास ना म्हटलें जाल्यार गोंयांतले अशें एक 8-10 हजार भुरगे बसता। तितून सपोज कोण आतां 12वी शिकला, कोण ग्रॅज्युएट शिकला तेजेर पोस्ट ग्रॅज्युएट शिकवायचा। त्या खातीर जे बरेचशे भुरगे आमी 12वी शिकून 10वी शिकून वेगवेगळ्या कामाक वता तांच्यांनी आपलें ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करचें। आतां थोड्याच फुडल्या शेनवार आयतारा सुद्दां तो मिटींग ऑर्गनायज करता। जाका जाका इंट्रस्ट आसा त्या सगळ्या भुरग्यांनी आपलें रितसर एडमिशन करून आपलें फुडलें पुराय शिक्षण ग्रॅज्युएशन पर्यंतचें शिक्षण पुराय करचें। हाच्या खातीर कोण जर 10वी जाता तर 12वी खातीरय बी आमी गोवा बोर्डाच्या वतीन एक्सटर्नल बसयता। त्या एक्सटर्नल बसी आपलें ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करचें। आज आपल्याक कदाचित पिवनाची नोकरी आहा, फाल्यां आपल्याक एलडीसीची नोकरी मेळटली, फाल्यां एलडीसीची नोकरी आहा। तूंच जर आमी म्हणटा की तेज्या फुडल्या बऱ्या ग्रॅज्युएशनच्या नोकरेक पास जालो तर तेज्या फुडली नोकरी मेळटली। हे प्रत्येकाच्या टॅलंटाचेर डिपेंड आसा। कोण म्हणजे त्या खातीर म्हणटा कोण जर आज ह्युमन रिसोर्सांत आमचो सेक्रेटरी म्हणून आनी 12वी शिकला, फाल्यां सकाळी तो बऱ्या एग्जामीक बसलो ताका तेज्या फुडली नोकरी मेळूंक शकता। शिकप हें काम सातत्यान कंटिन्युअस आसपाक जाय।